Good morning, guys. Welcome to my new vlog. कशा आहे तुम्ही सगळी समजा सगळी बरी आहे मग तेच बशी हांव अलिशा आणि अचय टायगर आणि अचय हमादा आम्ही बरे आहे. सो गाईज हांव टायगर आणि हमादा गाईज भायले येयलो हाय वताक आनी टायगरचो एक काय बरो आमगेलो मेजाचेर बसून वत घेतो सारको गरम जालो हा गाईज. यू वॉन्ट टू से हॅलो? यू वॉन्ट टू से गुड मॉर्निंग? से गुड मॉर्निंग एवरीवन. कशी आहे तुम्ही सगळी? हांव काल आसोना गायज, काल टायगर आसोना आमगेल्या ब्लॉगान. टायगर मातशें भोंवपाक गेल्लो, बिजी आहलो. जितले पाटी गायज हांव शूट करतालो न्हू तेन्ना एकूय पाटी टायगर मेळना म्हाका. लेट येयला माय पूत. ओके सो गायज पयलीं सद्या हांव वयता आमगेलो ब्रेकफास्ट करता. आलिशान आपल्यागे ब्रेकफास्ट केलो, हमादान आपल्यागे ब्रेकफास्ट केलो. गायज हांव न्हू मातशें लेट उठलोलो. लेट म्हळ्यार चडूय लेट न्हू, तेणें ऑलरेडी आपल्या ब्रेकफास्ट केल्लो आनी काय सांगलें की हांव मागीर करतलो मुगे ब्रेकफास्ट न्हू. सो हांव मुगेलें बारीकशें काम आसलो तें काम करतलो. न्हांवता सकयल फ्रेश जावन येता म्हणल्यार गायज म्हाका टायम जालो. हमादा, यू वॉन्ट समथींग? यू वॉन्ट टू हॅव समथींग विथ मी? सो गायज हांव वयता पयलीं सद्या मुगेलो ब्रेकफास्ट करता आनी तेज्या पयलीं तुमकां दाखोवया अलिशा. अलिशा गायज आपल्यागे सोफा गेला आनी आपल्या गेलें गायज हिंगा काम करता. गुड मॉर्निंग गायज, कशें आहे तुम्ही सगळी? सजमता हाय म्हणून बरी यांचं काम करता. हांव मातशें बेगीन उठलोले, समते नायट ड्रेसाचेर बसलो हांचो हिंगा. गायज बरी कांबडी बांबडी गुटलायल्या. ओके एक्चुअली गायज मातशें थंडूय हा भायल्या वत आहा म्हणल्यार थंडा. इट्स विंडी. नो बिकॉज आमगे घरान गाय सदां कर्टन बंद आसताय. लिव्हिंग रुमा कर्टन, हिंगा विंडो कर्टन, थिंगा आर्का कर्टन बंद आसता. सो हिंग थंड खाता आनी भायल्यान गेले जाल्यार गरम आसता. आतां हेमादा तेंच सांगतालो म्हाका. ओके तुम चाव पिल मगो तू आनी हमादा? हांव पिली चाव. तूं सदां एज ऑलवेज न्हू लेट कामा. सो गायज सांगिल ते भाशेन अलिशा आनी हमादा तेंगेलो ब्रेकफास्ट जालो. आतां हांव वयता गायज. ओके वॉट युअर हेड बाय द वे? I just had a chutney sandwich. आनी हमादा एग या. Eggs, yeah. सो गायज हांव वयता, म्हाकाय बेश्टें एग फ्राय करता वयल्या पियाव आनी थोडीशी मिरची घालता आनी बरो स्पायसी मातशें बरोसो ब्रेकफास्ट करता धाकटुलो. ओके आनी तुमकांय दाखोवया गायज मातशें कितको करता. मातशें बेश्टें तांतें उडयतलो, फोडटलो, कायलेर घालतलो आनी इल्लोसो पियाव आनी इल्लोसो कांदो. ओके सो गायज हांव न्हू 2 कांदे घेता म्हाका धाकटुले. ओके एक कांद्या गायज ऑलरेडी कोंब येयलो आहा. तेच गायज 3 पॅकेट घेयल्ली न्हू. म्हाका दिसता तेंगे कांदो न्हू चड पिड्या जाता न्हू गायज. तेणी न्हू सवाय घायलो पावंडा 1 बॅग घायल्ले. सो हांवें तो कांदो हाडून गायज भायल्या न्हू सुकोवंक घायलो. बट तरी आसता गायज तेका कोंब येयलो. थोडे बरे आहाय, थोड्याकू कोंब येयलो आहा. ते कोंब भायलो आहा ते गायज हांव पयलीं यूज करता. गायज हांव उठत म्हणल्यार अलिशा आनी हमादा बरी ब्रेकफास्ट केले आनी हांवें मुगे ब्रेकफास्ट म्हाका करपा पडलो आतां. बेग बेग रेडी करता गायज. ओके सो गायज फायनली जालो मुगेलो ब्रेकफास्ट. चल आसतलो तुमी झप 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 करून केलें गायज, चड टायम लागना. या आतां करुया ब्रेकफास्ट. सो गायज फायनली जालो मुगेलो ब्रेकफास्ट. चोवपाक शकताय गरम गरम सारको. ओके आनी समजता गायज तुमी सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट केला आसतो न्हू. केल ना जाय खुश बाबू बारीकसो ब्रेकफास्ट करे. हांवें गायज बरें तांतें कितें म्हणटा रे तो कांदो आनी ग्रीन चिली घायला आनी फ्राय केला गायज. ओके सो करुया बारीकसो ब्रेकफास्ट आनी तुमकां मेळया. ओके आली Can you make tea for me, please? गायज हांवें चाव केलो ना. म्हाका चाव अलिशा करूंक लायतलो. तुमी जाणां आसतली गायज म्हाका अलिशा केली चाव लायक जाता. ओके सो हांव मुगेलो ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर तुमकां मेळटा गायज. सो गायज फायनली जालो मुगेलो ब्रेकफास्ट आनी गायज हांव आनी हमादा वयताय आतां पाकांक. ओके हमादा खंय पाकां खंय एक वॉक करपा जाय आनी तेच भाशेन गायज जेन्ना हमादान वॉक म्हणली न्हू म्हाका झापको उडको आशिल्लो गायज. तेतूच तुमकां हांवें दाखयलोलें मुगे ब्लॉगान. ओके मुगेली फेवरेट प्लेस जो हांव वचोन केन्ना बसता थिंगा लेका कडेन. थिंगा जायती राबीश उडयलो आहा कोणें बियरा टिनेस्यो आनी चिप्सां पॅकेटीशी आनी कितें कितें जायत उडयलो आहा गायज. हेच लिबान गायज हमादा नांवान हांव वयता थिंगा आनी बारीकशें क्लिनूय करता.
ओके. आणि आलिशा आपणूय येत म्हणटाले बट आलिशा सांगलें तूं तुगे काम कर, हें चेड्यांगे काम, चेडो वयता, हांव आनी हमादा वयतले. बट आय वोंट अलाव हमादा टू डू दीस, कित्याक न्हू म्हज्यान तेका यूज करूं जायना म्हगे ब्लॉगा लागून. तूं यो रे क्लीन कर रे म्हजे बरें रे बाबू सांगल्यार कोत्तलो गायज, बट न्हू बरें दिसना म्हाका. इट्स माय पार्ट, सो आय विल डू इट. ओके. हेचो पोतयो रेडी केलो आहाय आय थिंक. सो या बारीकशी राबीश काडया आनी या मातशें क्लिनू दवरया, कित्याक जेन्ना हांव दुसरे पाट वयतलो न्हू आनी थिंगा आनिकूय राबीश जातली तेन्ना म्हाका चोयन ती मातशें आनिकूय दूख जातली. ओके. सो पयलीं सद्या या आनी मातशें क्लीन अप करया थिंगा. आली यू स्टे हियर. या Okay, take care. ओके. बाय बाय. सी यू गायज. हवय थिंगा गायज आलिशा सांगत ते भाशेन हांव धाकटो भुरगेसो पोवो कोण ना असो. हमादा कोण ना दिसता म्हाका पोवपाक. हमादा पयसो दोतलो गायज, इन केस हमादा थोडी पड जाल्यार आय मीन उदकाक. ओके. सो या आनी मातशें बारीकशें थिंगा क्लीन करया आनी एक वॉकूय जातली आनीक हमादाकूय बरें दिसतलें, म्हाकाय बरें दिसतलें आनी तुमकांय बरें दिसतलें. जेन्ना कितें चिकला आसता न्हू, नेचर जेन्ना चिकला जाता, जेन्ना आमी क्लीन करताय न्हू, सगळ्यांक बरें दिसता. सो लेट्स गो गायज. सो गायज तुमकां हांव तुमगेलो क्वेश्चन घालपा येयला. कितलोय हार्ड गायल्यार तुमकां इजी जाता, कित्याक तुमी सगळीं आमगेलो व्लॉग फूल चोयताय म्हूण. ओके. सो आयज क्वेश्चन हा तुमकां, हू डीड आय कॉल बिफोर स्टार्टींग माय रेसिपी. ओके. हू डीड आय कॉल बिफोर स्टार्टींग माय रेसिपी. हांव कोंकणीनूय सांगता गायज, हांवें कोणाक कॉल केलोलें म्हगेली रेसिपी स्टार्ट करची पयलीं. ओके. सो कोणा तो तुमी आमकां कमेंटान सांगाय. ओके. तेच भाशेन गायज कमेंट ऑफ द डे रीड कोत्ता. Okay, comment of the day is from Mavi Rodriguez. Mavi says, "Hi Ali and Mercy and my cute tiger. Nice to see you all back in another new vlog. I like to watch your vlogs every day even though I'm working, but I don't like to miss it. Yummy green masala. I would love to try it. The ice cream van comes at 6 in the evening. God bless you both and Tiger." Thank you so much, Mavi, for the lovely comment. It really means a lot. कित्याक तुवें कमेंटान घायलो हा की आपण केन्ना मिस करना म्हणून व्लॉग इवन दो यू आर वर्किंग. सो ऑनेस्टली इट्स लायक अ ब्लेसिंग टू हॅव सबस्क्रायबर्स लायक यू ऑल. कित्याक तुमी आमकां कितू मोग दिताय आनी वी रियली डोंट नो लायक एक्सप्रेस करपा जायना आमच्यान इतू तुमी आमकां मोग दिताय. सो खरें बरें दिसता जेन्ना अशें करून कमेंट येताय ते दोना. आनी मस्ती जाल्यार सारको हॅप्पी जाता. इट मिन्स अ लॉट टू हिम बिकॉज तेगे जायते हार्डवर्क हा हितून. And it's a blessing to have you all. तेच भाशेन गायज सगळ्यांगे कमेंट आमकां एक आनी honestly like as I said we are blessed to have you all. आनी डेली कमेंट घालप आख्खो फूल व्लॉग चोवन कमेंट घालताय आनी इन डिटेल. सो तुमकां जायतो प्रेशियस टायम तुमी आमकां दिताय. ब्लेसिंग आनी आमकां व्हडलें. ओके. सो थँक यू. as we always say, we are blessed to have you all in our life. like धाकटी फॅमिली आमगेली. अशें करून आमी मुखार चडत या. कमेंट करीत राय आमकां आनी तुमगे फॅमिली फ्रेंड्साको शेरूय कोराय. लायक तेंकाय चोयन दी तुमी आमकां कितू मोग दिताय तशें करून तेंकाय आमकां थोडोसो मोग दिन दी आमकां. So thank you guys once again for all the love and support. It means a lot to us. Love you all. सो गायज फायनली आतां आमी वयताय पाकांक. धाकटुलें वॉक मारताय आनी बारीकशें आमगेलें कामूय कोत्ताय सांगिल्लें ते भाशेन. हमादा यू विल हेल्प मी नो. गायज हमादा हा आपणूय हेल्प कोत थंय. बट गायज म्हाका हमादा नाका हेल्प करपा. हांव काडटलो. हमादा आय फॉरगॉट माय ग्लव्स. आय नीड ग्लव्स गायज. म्हाका न्हू ग्लव्स जाय थिंगा. ओके. थिंगा मातशें राबीश काडपाक. ओके. सो ग्लव्स घेता येता आनी तुमकां मेळटा. सो गायज फायनली हांवें आमगेले ग्लव्स हाडले. ओके. या आनी करया आमगेलें क्लीन थिंगा. ओके. आनी गायज तेच भाशेन न्हू तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी सगळीं म्हगेले ब्लॉग आख्खो फूल चोयताय एंड पर्यंत चोयताय आनी जायतो म्हाका न्यू सबस्क्रायबर येता आहाय गायज. सो थँक्यू तुमकां जे कोण म्हगेले न्यू सबस्क्रायबर येयलो आहाय तेंकां आनी जे कोण म्हगेले पयलींचे सबस्क्रायबर आहाय गायज तेंकाय हांव थँक्यू म्हणटा. तुमी म्हाका जायतो सपोर्ट कराय आनी अशें करून सपोर्ट कोत्तलो म्हूण समजता गायज. ओके. सो पयलीं सद्या आमी पावले आमगे प्लेसीर. ओके. वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस. आनी गायज चोय हिंग पावता काय बरी शेवणी बिवणी रोडटाय ती. बरो आवाज येता. ओके. हांव वयता गायज आनी बारीकशें म्हगेलें क्लिनींग करता. ओके. सो पयलीं सद्या जाया हे सायडी एंट्री मारया. कम हमादा. यू विल बी फायन. या गायज चोया हमादा कितको स्ट्रगल जाता. लूक
गायज हमदा कितको स्ट्रगल जाता भितर येवपा आनी गायज हिचंय आमगेली प्लेस जी मॅच चालू आहा ती ओके हांव नका तुमकां दिसती पड जाल्यार हे सायडीच्यान ओके हे सगळें गायज आतां हांव क्लीन करता ओके आनी गायज मुगेलो व्यू सदांचे भाशेन तुमकां हांव केन्ना येता आनी तुमकोडे हिंगा दोन खबर मात तेन्ना गायज बरें दिसता म्हज्या फाटल्याच आहे गायज ब्युटिफूल नेचर आमी तो न्हू मातशें प्रोटेक्ट करपा जाय पयलीं तेंपार पयलीं आमी नॉण जायन गिन्यान ना जायन गायज आमी न्हू चिकोल केलो जायत तितलो मॅस केलें बट आतां जेन्ना गिन्यान आमगेलें उजा जाता तेन्ना तरी एटलिस्ट क्लीन करया स्पेशली मुगेलें गायज ल्हान आसतना कडेन हांवूय अशें करून कचरो कोत्ता आसतलो आनी केलाय आसतलो हांवें जायतो ओके बट तेंच मोतीन दोन आयज मातशें सुदरया आनी इल्लोसो हिंगा कचरो काडया आनी मातशें क्लिनूय करया ओके सो दाखोवया तुमकां सो गायज पयलीं सद्या घायले आमगेले ग्लव्स ओके आनी जाया रेडी हमदा होल्ड दिस वन थँक यू ब्रदर कॅन यू गिव मी वन बॅग प्लीज सो गायज हमदा म्हाका बॅग दिवपाक कॅमेरा दवरपाक मातशें हेल्प करतलो ओके एक्चुली कॅमेरा दवरपा नाका गायज हांवें आमगेलो कॅमेरा हिंगा सेट केलो ओके गिव मी वन बॅग प्लीज ओके गायज आतां आमी लागया आमगेलें राबीश काडपाक आनी गायज तुम म्हणटली हें तुका कित्याक पडलें काय मू हिंगा क्लिनर येताय क्लिनरूय येताय गायज तो क्लिनर बाडो कितू मू काम करतलो हिंगा ओके विका एक पाटोरी येताय दिसता म्हाका ते आपले क्लीन कोत्ताय बीन एमटी कोत्ताय ओके जी पाकां आहाय ती पाकां आहाय ती बीन एमटी कोत्ताय आनी वयताय गायज ते बट गायज यू नो हे सायड भितरले येनाय ते बाडे मू कितू वयतले ते खूंयच खूंयच कोणशे वचोन कचरो काडटले ओके सो तेका लागून गायज हांव हें न्हू मातशें क्लीन कोत्ता म्हाकाय बरें दिसतलें ओके आनी जो कोण आमगेलो हिंगा क्लिनर येता न्हू कावन्सिला मनीस येताय तेकाय बरें दिसतलें अरे कोण तरी क्लीन केलां तेकाय बरी उमेद येतली दुसरे फाटी आपल्यागेलें पाक आमगेलें जें हें पाक आहा तें क्लीन दवरपाक ओके सो गायज सद्या मुगेले हिंगा प्लेस क्लीन जाली ओके चोवपाक शकताय बॅग बोर बियरा टीन ओके हिंगा काडले आनी गायज ते सायडीन न्हू थोडीशी उडयलो आहाय थिंगाची थोडी काडटा आनी गायज हांव तुमकां मागीर दाखयता ओके बिफोर आनी आफ्टर ओके पयलीं सद्या तुका हांव हिंगा दाखयता हिंगा कितें जालें तें आतां चोवपाक शकताय गायज तुमी ओके थोडोसो वगत गेलो गायज चड वगत लागलो ना ओके चोवपाक शकताय काय बरें क्लीन जालें हिंगा ओके आनी दुसरे पाटी म्हाका येन बसपाकूय बरें मेळटलें हिंगा आनी जेन्ना हांव बसता न्हू येन तुमकां उलयता तेन्ना म्हाका न्हू आडकोड जावपा ना म्हजे मुखार राबीश आहा मरे वो म्हाका हें जावपा ना की आडकोड एस जावपा ना जेन्ना तुजे मुखार राबीश आसता न्हू गायज तुका आडकोड जाता हांव जायत पाटी येन तुमकां उलयता न्हू लास्ट टायम येयली तेदो हाल्ली गायज ती ओके आनी म्हजी मोती जातालें येन ती हांव काडटलो मू आनी म्हाकाय टायम मेळना आहलो गायज सो हमदान सांगिल्ले ते भाशेन पाकां या एक वॉक करया मू तेन्ना गायज म्हाका न्हू जापको उडक आशिल्लो ओके सोमती हांव ती राबीश क्लीन करता मू सो गायज काय बरें जालें तें आतां ओके थोडो वगत गेलो गायज चड वगत न्हू बट थिंगा आतां दुसरे कडेन हांव वयतलो न्हू ते सायडीच्यान बॅरियरा ते सायडीन गायज जायती टीन आहाय ती हांव क्लीन करतलो ओके सो गायज सांगपा म्हणल्यार कितें जाणटो जेन्ना आमी आमगेले खूद आमगेलो सरावंडींग जेन्ना पेड्या कोत्ताय न्हू तेन्ना न्हू पयलीं बरें दिसता लायक यू नो मस्ती एश केली सगळो कचरो उडयलो बरें दिसता आनी जेन्ना न्हू तोच कचरो चड 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 जाता न्हू तेन्ना आमकां दूख लागता तेन्ना न्हू आमी एकमेकाक ब्लेम करूं लागताय ओके सो अशें करून जावपा जायना जेन्ना तुमी कितें चोयलें ओके बारीकसो कचरो लेगून चोयलो जाल्यार तुमच्यान तो काण तर भिना उडोवपा जाता तेगे जी प्लेस आसता प्रॉपर प्लेस आसता आनी बोको यूके गायज यू नो सगल्याक सरावंडींग भिना आसताय ओके इल्लोसो एक सेकंड लागना गायज ती वस्त काडली भिना उडोवपाक आमकां ती संवय जालो आसता कोणा पायगे कितें वयता काडलें सोकला उडयलें गेलें ओके सो अशें करून नाका गायज हांव म्हणना हांव लॅक्चर दिता म्हूण तुमकां लॅक्चर दिना बट कितें जालें तें जालें म्हूण पयलींचें हिसोन आतां आमी न्यू स्टार्ट करपा जाय ओके सो आतां वयता आमगेले दुसरी सायड क्लीन करपाक
सो गायज आता न्हू आमी दुसरी सायडी येयलो आहाय आनी दुसरी सायड दाखयता तुमकां गायज काय बरें आहा हिंगा बसपाक ओके बरी झाडां 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 ओके बट गायज झाडां म्हणून कितें करून दवरलो आहा तें तुमकां पत्ती दाखयता हिंगा ओके सो चोवपाक शकता गायज हिंगा ही सगळी आख्खी राबिश ओके हिंगा आनी चोय गायज गेम उडयलो आहा ओके सो हांव मातशें हिंगा बारीकशें क्लीन करता आनी तुमकां मेळटा सो गायज आनी एक बॅग फूल जालें जायती आहा राबिश गायज बरें जालें गायज हामादा आहा मू मातशें टायम पास जाता हामादा आज एकलो येवपा पडटलें होल्ड दिसो तुजो गायज काय बरी एरिया आसा हिंगा काय बरें बसोंक मेळटा ओके बट तरी आसतना पासून करपा आहा कोत्ता जाता गायज आनी मेन थिंग एक बियरा टीन चोयलें न्हू कोणें उडयलो आहा तें थिंगा दुसरें येतलो आनी एक उडयतलो हे भाशेन गायज थिंगा न्हू आख्खें मागीर मॅच जाता सो गायज आनी एक बॅग जालें ओके आनी एक चोवपाक शकता गायज दाखोवया तुमकां ओके हांव नका तुमकां दिसती पडटलें सो हे गायज काय बरें क्लीन जालें तें हिंगा एरिया ओके हे थिंगसो आख्खी गायज राबिश आहलोली ही सगळी गायज हांवें राबिश काडल्या हिंगाची आनी बरें दिसता गायज सो हे क्लीन जाली चड वगत लागलो ना बट तरी आसतना म्हाकाय बरें दिसलें आनी जागोय गायज क्लीन जालो व्हॉट यू से हमादा व्हॉट यू से आर यू बोर्ड No, very lovely. गायज हमादा लेकून खुशाल जालो हांवें क्लीन केलो मो ओके आनी तोय म्हणटालो येस मसी मो की केदो हांवें म्हणलेलो न्हू तूं मुजे बाबू क्लीन करतलो मो येस ऑफकोर्स म्हणून लागलो गायज आपणूय क्लीन करतलो बट सांगेल ते भाशेन गायज म्हाका नाका आहलोलें तेणें हिंगा क्लीन केलोलें आनी तेगेले हात चिकला केलोले यू नो इट्स माय यूट्यूब ओके हांव मुगेलें तुमकां कितें दाखोवपाक सोदता तें तुमकां दाखयता ना करून दुसऱ्या कडच्यान न्हू तेगे हेल्प घेवन न्हू एटलिस्ट तो मुज बाबू येयलो तो इट्स अ बीग हेल्प गायज ओके सो जालें क्लीन चोयला आसतलो तुमी आनीक आय थिंक मेन थिंग गायज म्हाका दिसता न्हू हिंगा कोण येवन रावताय बा ओके एट नायट ओके रातीचे जे होमलेस आसताय न्हू म्हाका दिसता ते येताय आनी हिंगा रावताय ओके कित्याक आय फावंड सम फूड एज वेल ओके हांव नाका कोण लोक खायनूय उडयताय जाल्यार बट हो जागा आहा ते भाशेन न्हू म्हाका गायज हिंगा चोय कोण तरी न्हू होमलेस येवन रावता बाडो ओके
राती न्हिदता आसतलो तुमी जाणाय गाय जे कोणाक घर आसना तांकां होमलसांक तांकां आनी ऑप्शन आसना कित्याक न्हू ते सायडी एकटो न्हू एक होमलस रावतालो आनी हिंगा ही एरिया चोयल्यार म्हाका कोट्टा गायज कोण तरी हिंगा येवन रावता बाडो यू नो इन केस तो म्हाका मेळ्ळो न्हू केन्नाय जाल्यार आय वील ट्राय एंड ताका न्हू मातशें हेल्प करपा लाग तेगे प्रॉब्लम कितें आहा आनी कित्या लागून हिंगे न्हिदता तें ते कडेन फायंड आवट करतलो आनी चोया इफ आय कॅन हेल्प हिम इन एनी वे तेकाय हांव गायज हेल्प करतलो ओके सो इतल्यान जालें क्लीन आनी मेळया तुमकां माशोगतान ओके हांव आनी आलिशा सॉरी हांव आनी हमादा मातशें बसताय हिंगा मातशें रिलॅक्स जाताय आनी मागीर तुमकां मेळटाय ओके सो गायज सद्या आमकां 3 बॅगां राबीश मेळ्ळे हांव Be careful, one of the bag of leaking beer. ओके गो वरी Careful. सो गायज हांव वता न्ही न्हू बीन एरिया उडयता ओके जे खंय उडोवपा जाय थिंगा वता आनी उडयता काम हमादा Good man. Good work for environment. How you feel, Baba, when you clean? What do you Lovely. think when we clean? How do you feel? Feeling lovely, man. Just to clean your area. You better you walk past there every day. सो गायज फायनली हांवें बीन हाडली आनी गायज हेचो हिंग दवरलो हय हांव नको तुमकां फाटल्यान दिसती पडटाय जाल्यार ओके दीस इज द करेक्ट प्लेस गायज ओके सद्या हांवें ती सकला दवरलो हय जेन्ना तो क्लिनर येतलो न्हू तो घेतलो आनी मागीर वयतलो ओके सो मातशें बसताय आनी मागीर तुमकां मेळटाय गायज आमी गुड इवनिंग गायज सायन्सा मेळटाय तुमकां आतां ओके आमी एज युजल मोदें आनी कांय दाखयलें ना तुमकां कित्याक मशीन ऑलरेडी तुमकां दाखयलेलें आपण कितें करता आफ्टरनून यू नो सो बरें दिसलें मशीन म्हाकाय दाखयलो यू नो व्हिडिओ करून तेचो कितें केलें तें तेणें थिंगा कित्याक हांव पावलें ना थिंगा केन्ना एक दीस वयतलें मसी बरोबर बट इट्स नायस जेन्ना मसी यू नो एशें करून कितें करता तेन्ना म्हाकाय बरें दिसता यू नो मुको जाल्यार गायज मसी आसल्यार कोणी जायत बट एकलें वचोन करपाक केन्ना एशें करून जावपा ना यू नो लायक जायत बट नॉट लायक हाव मसी डीड इट यू नो बरें दिसलें आनी तेजे बरोबर गेलो हेमदा यू नो हेल्प करपा तेका बट मशीन ताका हेल्प करपा दिलें ना बट एनीवेज गायज एशें करून कितें केलें जाल्यार म्हाकाय बरें दिसता आनी हांवें थंय समतें किचना मेळटा तुमकां 9:30 जालीं समतें न्हांवन बा येयलें हांव दिसभर कामाचें आसलो गायज बिजी कित्याक न्हू आमकां बँक हॉलिडे बा आसलेली सो मान तें लेट जालो हे पाटी तेका लागून ओके सो आयज जालें फायनली आनी मसी म्हणपा लागलो ग्रीन चिकन करया म्हूण आनी पुलाव करया म्हूण आयज ओके आनी गायज तुमकां रेसिपी दाखोवपा ना कित्याक तुमी ऑलरेडी जाणाय म्हणजे व्लॉगांचेरूय जायते पाटी घायलो हाय यू नो पयलें पुलाव कोत्तो आनी चिकन बा कोत्ताय तें सो हांवें मशीन म्हाका कट करून हल्दी आलं लसूण मीठ बा लावन दवरलेलें तेका ओके आनी तें म्हणल्यार म्हाका ग्रीन कर म्हूण आनी ग्रिना तुमकां मसाला रेसिपी दाखयल्या ऑलरेडी ओके सो इट्स सिंपल होंड मारपाचें पियाव टमाट घान ओके चिकन घालपाचें होंडा बरें भाजपाचें आनी मागीर ग्रीन मसाला घालपाचो तितून पटेटोज मातशें घालता हांव गायजाचे मशीन पटेटोजूय घालपा लायले म्हाका लायक नाय बट तेका लायक पटेटोज यू नो ग्रीन कोत्ते दोणा सो तेय घालता हांव तितून ऑल्सो गायज थँक्यू तुमकां काल हांवें तुमकां क्वेश्चन घायलोलो की यू नो आमगेलो आयस्क्रीम वॅन कितले येता चिंतपा पडलें आमगे आयस्क्रीम वॅन कितले येत काय म्हण आमकां एवरीडे हिंगा आनी तुमी सगळ्यान आन्सर सारको सांगलो 6 o'clock म्हूण कित्याक मशीन तुमी पयलींच्या व्लॉगाचेर सांगलोलें न्हू तेका लागून सो थँक्यू गायज बरें दिसता एशें करून तुमी आमकां बरें डेली कमेंट घालताय आनी सांगताय आन्सर यू नो तुमगे टायम घेताय दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट कित्याक तुमगे प्रेशस टायम तो एक पाट टायम आसना बट यू नो तुमी चोयताय फूल व्लॉग चोयताय कित्याक हें मोद मोदें आसता हांव तुमकां क्वेश्चन घालते बट तुमकां कळटा लायक तुमी फॉरेन चोयताय म्हूण इन फूल यू नो आनी आन्सरूय दिताय म्हूण सो थँक्यू सो मच कित्याक मस्ती इतू खुशाल जाता एज ऑलवेज तो जाणा आपणा सबस्क्रायबर्स आपणा केन्ना डावन उडोवपा नाय म्हूण तो सारको कॉन्फिडंट घाल तूं म्हणटा हांव बेश्टें बेजार कोत्ता गायस तेका हांव म्हणटा आयज बरो हाडू घालता तेंकां म्हणटा तुका आनी हाड मेळपाचो ना म्हणटा कित्याक तूं कितलोय घाल म्हणटा यू नो आनी मॅगीन आमकां कमेंट घायलोलो एक म्हाका हांसपा येयलें मॅगी की तूं नोट्स कोन्न दोत म्हूण
यु नो जेन्ना तूं ब्लॉग करता तेन्ना नोट्स करून दवरता म्हूण सांगलें तुवें सो ते मस्ती सांगलें मॅगी कमेंट वाचलेलो म्हणलें हांव इतलें हांसलें लायक यु नो आपण नोट्स करून दवरता यु नो गायज आम जेन्ना एक लेक्चर आसतालें त्या दोन आम नोट्स बरोवन दवरतालीं अमकें हें इम्पॉर्टंट पार्ट लायक यु नो लेसनान तुलें म्हूण तेशें करून मॅगीन करून दवरलें खंय एंड आय रियली यु नो फेल्ट सो नायस म्हाका हांसपा येयलें बट आय वॉज हॅप्पी सो गायज थँक्यू वन्स अगेन आनी सांगले ते भाशेन गायज तुमकां न्हू गायज हांव रेसिपी आनी एज सच दाखयना ओके वोसोन चोय आमगे पयली व्लॉगाचे ऑल्सो गायज तुमकां न्हू कोणाकूय कसली एक रेसिपी जायी आनी तुम म्हाका सांगो शकताय आनी हांव ती तुमकां कोण दाखयतलें ओके कसली लायक यु नो इवन इफ आय डोंट नो मे बी इट्स गोना बी लायक अ चॅलेंज फॉर मी तुम यु नो कोण दाखोवपाक आनी मागीर तुमी सांगाय म्हाका हांव कितें रायट करता हांव रॉंग करता तेंय सांगो जाता न्हू तुमच्यान म्हाका ती करता जाणा सो गायज कोणाकूय एक कसली रेसिपी कोण दाखोवपा जाय न्हू जाल्यार कमेंटान घालाय की म्हाका यु नो रेसिपी ही जायी तूं कोण दाखय म्हूण ओके आनी गायज ऑल्सो येयलो मस्ती नाही कोण दाखयलो जाल्यार सांगाय ओके मागीर युट्यूबाचेर चोवपा आनी करपाची कितें रेसिपी ना आमगे सबस्क्रायबर कोण सांगता हांवें बाय हात का केले गाइस आमगे सबस्क्रायबर सांगतली गाइस आलिशा बर रांदता आलिशा सांगाय रेसिपी नो गायज हांव सदां रांद न्हू मस्ती सांगाय तुमी ओके म्हाका सोडाय कॅन्सील मस्ती सांगाय एक कसली रेसिपी हा मस्ती तूं आमकां कोण दाखया म्हूण मागीर ताका आमी चॅलेंजस दिवया गायज आमी ओके गाइस हे आलिशा बेश्टे आपल्याचे पोट मुजे घालता पहिले म्हाका सांगाय एक्चुअली बरी हा आयडिया पहिले सांगाय आलिशा ओके उमकी रेसिपी सांगाय ओके सो आलिशा कॅन यू डू दिस रेसिपी ओके आणि आलिशा मागीर ते करतले ओके ना स्टॉप इट गायज लास्ट कोणा न्हू गायज रेसिपी जायी आनी कोण केलो जायी ती कमेंटान घालाय आनी केसो जाय ती सो बेसिकली चिकन कॅफ्रियल मस्तीन केलो जाय जाल्यार तशें कर चिकन कॅफ्रियल जस्ट गाइस कमेंटान घाले ओके एनी डिश एंड एनी नेम इधर आली ओ मसी ओके एक नाव घाले आनी एक डिश घाले मागीर कोणाय चोड मेजॉरिटी आहा तेका ते करूं पडटा ओके गायज प्लीज हांव सदां रांदता म्हाका गायज न्हू म्हाका बायलेन रांदलोले जेवपाक म्हाका न्हू इतलें बरें दिसता आनी गायज तुमी अंडरस्टँड जातली जेन्ना बायल रांदता आनी घोव जेयता इतलें बरें लागता गायज सो प्लीज कमेंट इलेक्शना भाशेन म्हणून ते कोत्ताय ते कमेंट करता आसतना गायज धापाटची ते मातशी जेवण पडटलें बरें जेवण जेवलो जाय जाल्यार बरें कोणची ते आनी मागीर कमेंट करे ओके गायज आतां आमकां कळटले तुमी कोणा चड बूक कोत्ताय आज सध्या गायज तुम नाका चोय मुगे नाकटाच मोडली सो मुगे जाल्यार गेली गायज एनीवेज गायज ती खबर सोड सध्या आता आलिशा गायज आता आमगेले जेवणा करता ओके सो आमी चिकन बा सगळे रेडी करून दवरलेले आलिशा झटपट करताले ते मातशे रेडी आनी व्हाट एल्स यू आर मेकिंग पुलाव या येस गायज सो आलिशा पुलाव करतले बरे चिकन करतले आनी गायज आमी आयचे इवनिंग गायज आय मीन राती कडेन न्हू बरी जेयतली तिगाय हांव हमादा आनी आलिशा मेळ ओके बरें रांद बट गायज सांगले ते भाशेन कमेंटान घालाय सगळी घालाय ओके मसी नाव घालाय आनी ताका एक डिश घालाय आलिशा गायज आपल्याच्या पायांची कुराड मारता हांव जाणा म्हगेली 100% सबस्क्रायबर सगळी आलिशा नाव सांगतली सपोर्ट करपा नाय ती दे विल टेल युअर नेम्स ओके आलिशा एंड द रेसिपी नेम गायज ओके सो इतले गायज आनी काय ना उरलेले आमगेले फुल तुमी ब्लॉगान चोयला आसतले आमी कित केला कित ना ते ओके समजता गायज तुमकां आमगेले ब्लॉग लायक जाताय म्हणून या गायज आनी चड व्हडलोय करपा नाय गाय एंड करया ओके आनी आमी जेयताय ते दाखयताय तुमकां कित्याक तुम सदांच येता आमकां लायक मोस्टली जेयताय ते आनी कितें चोवपाचें ओके ओके सो गायज प्लीज लायक जाल्यार लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळटा तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान टिल देन गायज बाय